आयज हांगा सरकार चुकला म्हणून आयज आमी उलोवपाक येयले। सरकार जर चुकोवंक नासलेले जाल्यार आमी येवचे नासलेले। आमकां व्हडलीशी उमेद ना कोणाचेर बेश्टी बोटां दाखोवपाची। सो आयज जाला कितें तर आयज लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ती कॉलेप्स जाल्लेली आसा, ती आमी सदांच पळयता। आयज भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकाराच्या अंडर आमचे डोंगर, शेतां, रानां, न्हंयी, बांयी, झरे, मँग्रुव्ज हे सगळे धोक्यान आसा। आणि आता यांच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर आमचे जात्रा सुद्धा धोक्यान आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता। आणि हे जात्रा आमचे जेन्ना चालू जातात तेन्ना कितलेशे 100च्या वयर जात्रा आमच्या गोंयांत जातात। आणि हेची दखल त्या जात्रांक सेफ्टी मेजर्स दिवपाची दखल कोणें घेवपाक जाय तर त्या होम डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय, जे होम डिपार्टमेंट आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन आसा। आता मेन मुद्द्याचेर या आमी। आता सगळे जाण म्हणटा सीएमान रेजिग्नेशन दिवपाक जाय। आता सीएमान कित्याक रेजिग्नेशन दिवपाक जाय? सीएमान ह्या कारणा खातीर रेजिग्नेशन दिवपाक जाय कित्याक तर पहलगाम अटॅक जालो आणि तो हालींच जालो। पहलगाम अटॅक जावन 29 कितले आमचे भारतीय नागरीक मेले थंयसर। आणि त्याच्या उपरांत आख्ख्या भारत देशांत निषेध व्यक्त जालो की टेररिस्टांचे निषेध व्यक्त जालो, पाकिस्तानाचेर निषेध व्यक्त जालो, बरी गजाल। आणि गोंयान तेन्ना सेक्युरिटी मेजर्स म्हणून सगळे कडेन नाकाबंदी जाली, सगळे कडेन बंदोबस्त जाले, सगळे कडेन बॅरिकेडिंग केली, लोकांक चॅक करपाक लागले आणि ऑर्डर्स इश्यू जाले की लोकांनी सारखे म्हणजे कोण भायले दिसता बीन जाल्यार कंप्लेंट करपाची, कितें तुमकां डावटफूल कोण दिसताले कंप्लेंट करपाची, हे सगळे ऑर्डर्स येयले। ते ऑर्डर्स येयले उपरांत आता ही रेड अलर्ट सेक्युरिटी कशी, त्याच्या मदीं आमची शिरगांवची जात्रा येयली। आता जेन्ना शिरगांवची जात्रा येयली तेन्ना ह्या सरकाराचे कर्तव्य जाताले की थंयसर मॅनेजमेंट तुमचे सारखे आसपाक जाय। आता आमी ओल्ड गोवा फेस्ताक पळयलेले, लोक लायनीन कसो दर्शनाक वयता, शांतपणान दर्शन घेता, कितें सगळे मॅनेजमेंट प्री प्लॅन सारखे, सिस्टमॅटीक सारखे। तर हो भेदभाव कितें? सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एका मॅनेजमेंट सिस्टमॅटीक आणि आमच्या जात्रेच्या टायमार मॅनेजमेंट अशें आसलेले मॅनेजमेंट कितें? तर जेन्ना तुम्ही थंयसर जेन्ना जात्रा आहा म्हणून तुमकां खबर आसा आणि हो पहलगाम अटॅक जालाय म्हणून खबर आसा आणि जात्रेक लाखांनी भाविक येतले म्हणून खबर आसा, त्या टायमाचेर तुम्ही ती जात्रेची सेक्युरिटी लायटली कित्याक घेतली? हे डिपार्टमेंट कोणाकडे? सीएमा कडेन आसा। आता जेन्ना लोक येतले आणि धोंड येतले तेन्ना धोंडांक तुम्ही सेपरेट हे करपाक जाय आसलें, कित्याक तांकां फ्रिस्किंग करपाची गरज नासलेली, चॅकिंग करपाची गरज नासली, कित्याक धोंड हे लयराई आईचे भक्त आणि त्यांचो पयलो मान, त्यांचो पयलो अधिकार शिरगांव गांवांत थंय पांय ठेवपाक। थंय धोंड पयलीं वचोंक जाय आसलेले। तुमचे मॅनेजमेंट सारखे आसलेले जाल्यार लोक सायडीक आणि धोंड एका वाटेन करून तुम्ही मॅनेजमेंट सिस्टमॅटिकली करपाक शकताले। फेल कोण जालो? कलेक्टर। फेल कोण जालो? डेप्युटी कलेक्टर। फेल कोण जालो? मामलेदार। फेल कोण जालो? DIG, होम मिनिस्टर। फेल कोण जालो? DYSP, PI, कॉन्स्टेबल। इच अँड एव्हरी ऑफिसर थंय उबो आसलेलो तो ऑफिसर फेल जालो, कित्याक तुमचे कडेन प्लॅनिंग नासलेलो आणि तो प्लॅनिंग नासलेलो म्हणून हो इन्सिडन्स घडलो। म्हणून आयज सीएमाचे रेजिग्नेशन मागता, कित्याक तर हे डिपार्टमेंट जे आहा हे सीएमाक पडटा। कॅमेराज कितले इन्स्टॉल जाल्लेले, इच अँड एव्हरी हेचेर कॅमेराज कितले इन्स्टॉल जाल्लेले, ही गजाल विचार करपाची गरज आसा। जर सपोज तळये कडल्यान शिरगांवच्या देवळा मेरेन जर गर्दी आसता जाल्यार थंय पयलीं सगळ्यात पयलीं इच अँड एव्हरी मिटराचेर थंयसर कॅमेरा आसपाक जाय आसलेले आणि हे कर्तव्य आसलेले कोणाचे? हे कन्सर्न डिपार्टमेंटांचे। ही जी डिपार्टमेंटां आहा ही डिपार्टमेंटां टोटली थंयसर लोकांक मॅनेज करपाक फेल जाली। मागीर लोकांचे बायट्स येयले की बाबा तेंची चूक ना, ही चूक ना, लोक डिसायड करपाक शकना। ज्युडिशियल इन्क्वायरी ही जावपाकूच जाय, कितें? आणि ज्युडिशियल इन्क्वायरी अशी जावंक जाय तेतून खंयचे गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक भितून घेवपाक जायना। रिटायर्ड जज, आता रामान सांगला तो रिटायर्ड जज अपॉइंट करून ती इन्क्वायरी जावपाक जाय, कित्याक आमकां ह्या सरकाराचेर विश्वास ना। कित्याक हे सरकार जे आहा हे सरकार सदांच कसलो जर मुद्दो जालो न्हू जाल्यार डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता। तो मुद्दो आपल्या आंगाचेर येता कसो दिसलो जाल्यार डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता, कितें? आणि हो मुद्दो शिरगांवचो जे आहा इन्सिडन्स आहा हो डायवर्ट जावपाक जायना, कित्याक हांगासर हिंदू आमचे हिंदू लोक मेले आमचे आणि विनाकारण मेले, सरकाराच्या नेग्लिजन्सा खातीर मेले, तेंची कांयच चूक नासलेली। ते थंयसर येयलेले आई लयराईचे दर्शन घेवपाक, ते होमखणांच्यान धांवपाक येयलेले ते, आणि तांकां सेक्युरिटी दिवपाचें आणि मॅनेज करपाचें काम पुलिसांचें आसलेलें, बाकीचे डिपार्टमेंटाचे आसलेले, आणि ती डिपार्टमेंटां हांगासर फेल जाली। ही डिपार्टमेंटां फेल जाल्या म्हणून हो इन्सिडन्स घडला। आयज हो बीजेपीचो सरकार आहा, फाल्यां आनी खंयचोय जर सरकार आसलो आमचो स्टेटमेंट होच आसतलो, सरकार ज्या जाग्यार चुकता थंय आमी उलयतले।
हांगा खंयच्या धर्माच्या बाबतीन आमी काय हें करपाक येवना. कितें चुकला तें चुकला. सीएम प्रमोद सावंत चुकलो आनी आयज ह्या 6 जाणांचे मरण घेवन हे फुडें सरकार चलोवपाक शकना. कोविड-19 4,500 लोक मेले. त्या टायमार लोक तो कोविड हे म्हणून वगी रावले, महामारी म्हणून वगी रावले. पूण आयज तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर तुमी आयज ही दुसऱ्यांचेर ब्लेम गेम करूं नाका आनी बोटां दाखोवं नाका. आयज तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विकारा कितें आनी त्या पदा वयल्यान राजिनामो दिया. हांवें तुमकां सांगलें तुमची चूक खंय आहा ती. जेन्ना पहलगाम अटॅक जाला आनी जेन्ना सेक्युरिटी टायट आसा त्या टायमार शिरगांवच्या जात्रेक सेक्युरिटी टायट कित्याक ना हो प्रश्न आमी विचारता. लोकांक फ्रीली कित्याक सोडले भितून? फ्रिस्किंग कित्याक जावना? चेकिंग कित्याक जावना? हे तुमचें कर्तव्य आसलेलें. हे तुमचें कर्तव्य आसलेलें. तुमी हें कित्याक करूंक ना तें आमकां खबर आसा. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी हेचेर विचार करपाची गरज आसा. सरकार ज्या जाग्यार चुकला थंय चुकला आनी ही चूक ह्या सरकारान एक्सेप्ट करपाक जाय. आमी वगी रावचे ना. आनी आतां डिमांड, आतां जेन्ना व्हडले व्हडले कंपनीज जे आहात तांकां जेन्ना टॅक्साचे बेनिफीट मेळटा, टॅक्स माफ जाता तांकां, कोणाक 300 कोटी माफ जाता, कोणाक 500 कोटी माफ जाता. कितें त्या टायमार म्हाज्या हिसपान जाल्यार 1,50,00,000 हो एमावंट व्हडलो न्हू. तो भुरगो जो आहा 17 वर्साचो तो डॉक्टर जावंक शकतालो, IAS ऑफिसर जावंक शकतालो, मिनिस्टर जावंक शकतालो, कोणूय जावपाक शकतालो. तेचें करियर आसलेलें. तेचो व्हॅल्यू 10 लाख जावपाक शकना आनी 10 लाखांक तुमी हात वयर काडपाक शकना. आयज जर तुमी व्हडले व्हडले खबरी उलयतात जाल्यार आयज हेचेर तुमी दखल घेवन आयज ते फॅमिलीक मिनिमम जो एमावंट आतां रामा काणकोणकरान सांगला 1 कोटी मॅक्झिमम कितले जाता इतले पयशे तांकां दिवपाक जाय आनी जे कोण इंजर्ड आहा तांकांय ते पयशे मेळपाक जाय. सो हांव डिमांड करता की आयज जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आनी जे ऑफिसर्स आनी मिनिस्टर्स आहा तुमी रिजायन जावपाचे. देव बरें करूं.